बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या स्मेस क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सव्या आसूं घेवन पावलो चीट कोरिंतकारांक मासिदोनीची पवित्र सभा दुर्बळ जावनूय ते जाणा जाल्यार दुसऱ्याक कसो आदार दिवचो तो आपणे दुर्बळपणांतलें काडून दुसऱ्याक आदार कोत्ताले हें घेवन पावलो आयच्या दिसाक वाकाणटा आमगे नासल्यांतलें काडून दुसऱ्याक आदार दिवप ही जेजून शिकयली शिकोवण आमकांय उलो मारता आमी आमचे लाय सुबेज आहा तें काडून दिवप अशें न्हय पूण आमचें नासल्यांतलें काडून दुसऱ्याक दिवप दुसऱ्याच्या गरजांक पावप हें चड म्हत्वाचें हें देणे मिसांत आमकां मागुया हें मीस भिडयता वाल्या दोना फेर्नांच्या आत्म्याक तेजे बरोबर मागूंक लायला प्रिया पेरेराचो वाडदीस आनी मिसान आमकां फावत वांटेमेचे खातीर सुरवात गुद्याच्या फुड्यान आमी चुकल्या म्हूण ओळखून घेवया हांव पातकी सर पदवीदार देवाक तुमकां भाव भरिंदो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध कसोत बेगीन सदांच कुवार मरीक सगळ्या दिवतान भोगता तुमकां भाव भरिंदो म्हजे खातीर आमच्या सरस्पाद्या लागीं ती कोरात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं सुमिया काकूट कोर क्रिस्ता काकूट कोर सुमिया काकूट कोर प्रार्थुया सर्वेस्पर आमचे बापा तूंच आमचो बोरवांसो आनी आमचें बळ आमी इतलें वस्कोत की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूं नजो सगळे काळजां सर कोन्यांनी तुजी आज्ञा पाडूंक सदांच आमकां जो आदार दी हें मागता आमचे सुमियाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशीं तो तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता राजवो चलयता सासणांच्या सासणांक भाग्योन पावलोन कोरिंतकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेल्लें वाचप बाबा भयणींनो मासेदोनियेच्या पवित्र सभांक देवान कृपा दिल्या तिची खबर तुमकां सांगता व्हडा कोश्टां दोगदांनी तांची परिक्षा जातूच तांचो भरपूर संतोश आनी भोव व्हड दुर्बलकाय भरोन ओत्ता तसल्या उदारपणाची भांडारां जावंक पावली कित्याक आपले कुवेटी परमोणे आनी कुवेटी भायर पर्यान आपकुशेन हेरां पवित्र केल्ल्या भक्तांक मोजत दिवचें भाग आपणाक दी म्हूण त्यो सभा आमचे कडेन प्रार्थून मागताल्यो त्या भायर तांणी आपलें जिवीत सोम्याक समर्पिल्लें आनी देवाकाल आमकांय समर्पूंक दिलें खरें म्हणल्यार इतल्याक आमी रावो नासल्या
ह्या पासत ह्या उदार काळजाचें काम आपणें तुमचे मोदें सुरू केल्लें तशेंच तें तोडीक पावय म्हूण आमी तिठा कडेन प्रार्थना. जशीं तुमी सगल्यांत पयलीं मुणगे भावार्थांत उलोवपाचे हुशारकायेंत जानवायेंत सगळे जतनायेंत आनी आमी तुमकां आनी तुमी आमकां दाखयल्ल्या प्रिती मोगांत तशींच हे उदार काळजाच्या कामांत पयलीं जायात. हांव तुमकां एक हुकूम दिना, पूण हेरांचें उदारपण तुमकां दाखोवंक तुमचो प्रितीमोग फकत कोसाक लावंक सोदतां. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी बरी ओळखतात. ताचे दुर्बलकाये वरवीं तुमी ग्रेस जावचे खातीर तो ग्रेस जावन तुमचे पासत दुर्बळ जालो. देवाचें उतोरें. जबाब. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. परतून म्हणुया. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जीव आसोसोर सर्वेस्पराची वाखाणणी करतलो. सगळे म्हजे जिणेंत म्हज्या देवाक गितां गायतलो. जबाब. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव, जो कोण सर्वेस्परा आपल्या देवाचेर विस्वास देवता तो मनीस भागी. त्याच देवान रचला स्वर्ग आनी पृथ्वी, दर्या आनी दर्यांत आसा तें सगलें. जबाब. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पर सदांच खऱ्या उतराचो. दुमाडो भोगतोल्ल्यां खातीर तो नीत करता. भुकेल्यांक तो गिरास दिता. कैद्यांच्यो सांकडी सर्वेस्पर तोडून उडयता. जबाब. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पर कुड्यांचे दोळे उगडटा. बागोलोल्यांक नीट उबीं करता. सर्वेस्पर पोरक्यांक राखता. अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. जबाब. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. उडकार. सोमी म्हणटा. एक नवी आज्ञा तुमकां दितां. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुजे पेल्याचो मोग करतलोय आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेस धरतलोय. अशें आदीं सांगलेलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडा पिडितेल्या पासत मागात. हे परी तुमी तुमच्या सर्गीच्या बापाची भुरगीं जातल्यात. कित्याक तो आपलो सुर्या वायट अशे बऱ्या मनशांचेर उदेसो करता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशे फटकिऱ्या मनशांचेर घालता. तुमचो मोग करतल्यांचोच तुमी मोग करशे जाल्यार तुमकां कसली मुजरी फाव? तोलकारूय तशें करतात की ना? आनी तुमचे भाव भयणीकूच तुमी सालाम करशे जाल्यार दुसऱ्यां परस चड तुमी कितें करतात? अनबार्थ लेगून अशें करतात की ना? म्हणटो जसो तुमचो सर्गीचो बाप सुपून तशें तुमी सुपून जावंक जाय.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. जेजू आमकां नवी शिकवण घेवन आयलो. ही नवी शिकवण न्हय देवा फुड्यांत म्हत्वाची पूण आमकांय म्हत्वाची. जायते आमचीं दुयेंसां जातात तीं जेन्ना आमचे भितर राग आहा तेन्ना दुयेंसां जातात. आमी जाणा रेटल स्नेक मासता, इंद्रां सुद्दां भोंवता तो, आनी मेळना जालें म्हणटच आपणाकूच घांस मारता, आपणाकूच घांस मारता. हेच भाशेन जो मनीस रागान रावता तो आपणाकूच घांस मारता आनी भलायकी उणें जायत वेता. जेजू कितें सांगता तें देवाच्या फुड्यांतूय म्हत्वाचें आनी आमचे भलायकेचें. जायतीं दुयेंसां दोतोरांक मेळनात. आमी दोतोरांशी वेता, हें जाता दोतोर, तें जाता दोतोर, आनी कितें कांय ना तुका दुयेंस मेळना. तें दुयेंस दुसरे भाशेनूच, आनी हें दुयेंस आमकांच काबार कोत्ता. ते पासत जेजू आयज सांगता तें देवाच्या फुड्यांत आमकां मुजरी आनी आमकां भलायकी. आनी अशें म्हणटा आमकां तुजे पेल्याचो मोग कोत्तलोय आनी दुस्मानाचो द्वेस धरतलो. अशें चलतालें जेजू येवच्या आदीं, हे भाशेन चलतालें. पूण जेजू म्हणटा हांव तुमकां सांगता तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडा बिडितेल्या पासत मागात. सोंपें न्हय हें. आमी मोग कोत्ता तेन्ना आमी ओडटा, तो म्हजो सोयरो, तें म्हजें धूव, तो म्हजो पूत, हो तो म्हजो इश्ट, ओडटा आमी. एट्रॅक्शन इज देर. पूण जेन्ना जेजू सांगता तो मोग कोत्ता जाल्यार वील पावर जाय आमकां. वी नीड ए वील पावर. आनी हो वील पावर कित्यान येता? पयलीं तें जेजू सांगता. जेजू सांगता म्हणटच ताचें उतर आमच्यान फाटीं धरूंक जायना बेडांत बांद. हें जेजू सांगता. तो म्हजो गुरुजी, तो म्हजो मेस्त्री, म्हाका कितें तें बरें शिकोवंक आयला तो, म्हजो आत्मो साल्वार करूंक आयला तो. ध्यान ताका संवसारान धाडलो की आमचो इतलो मोग केलो, ताणें आपणाच्या एकल्याच पुताक आमचे पासत दिलो. हें व्हडली मोगाची कोडणी. आनी संवसारांत येयलो तेन्ना भयणांत बांदो, जेन्ना आदाम रोचलो, देवाच्या सारक्याची आनी देवाच्या रुपण्याची रोचली. देवाच्या सारक्याची आनी देवाच्या रुपण्याची रोचली भयणांत बांदो. पूण जेन्ना पातक केलें तेन्ना हें सगळें देवाचें काबार जायत गेलें. पूण तोतूं बोतून हें रुपणें आमकां दिवंक आयलो जेजू. बापाचें रुपणें, आपणाचें रुपणें, आपणाचें रुपणें दिवंक आयलो. आपणाची जीण आमकां दिवंक आयलो. आनी हें करपाक जायतो वावर करूंक जाय. बिस्तें जायना तें. जायतो वावर करचो पडटा. आमचो वील पावर भिडान बा, आमची खुशी आप दोमावणी धरून आमकां दोमावून आमी जेजू सांगता. हें म्हाका जेजू सांगता म्हणटच हांव कोत्तलों. हें म्हाका म्हजे भलायकेक बऱ्याक पडटलें. आनीक आनी भलायकी जाता ह्या मनशाक बेडांत बांदू. जे राग आसना, राग भायर घालतात, भलायकी वाडत वेता बेडांत बांद. म्हणटूच जेजू कितें सांगूंक आयलो तो भलायकेची खबर आनी देवाच्या फुड्यांत मुजरेची खबर. तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात, तुमकां पिडा पिडितेल्या पासत मागात. जायना तें, सोंपें जायना तें आमकां, सोंपें जायना. पूण जेजू सांगता. जेजू तो म्हजो गुरू सांगता तें म्हज्या बऱ्याक सांगता. हें आमच्या मनांत आसूंक जाय. उपरांत बिडांत बांदो, हे परी तुमच्या सर्गीच्या बापाची भुरगीं जातल्यात, कित्याक तो आपलो सुर्या वायट अशे बऱ्या मनशांचेर उदेसो कोत्ता, आपलो पावस प्रमाणीत तशे फटकिऱ्या मनशांचेर घालता. ते फटकिरे
आनी ते बरें आनी वायट कसलीच अंतर करिना. सगल्यांक सुर्या दिता, सगल्यांक पावस धाडटा. तो अंतर करिना जाल्यार आमी ताचे भाशेन जावंक जाय. दिसा दिसपोटी म्हजो बाप सुपून तशी सुपून जायात जेजू म्हणटा. म्हजो बाप सुपून तशी सुपून जायात अशें म्हणटा आमकां. तुमचो मोग कोतेल्यांचो तुमी मोग करशे जाल्यार तुमकां कसली मुजरी फावो? सोंपें. आमी ओडटा, एकमुखां ओडटा, मोगान ओडटा. हिंगा कांयच ना आमचें पिणान बांदू. आमचें वील पावर तसलें कांयच ना. म्हणटा मुजरी ना आमकां. पूण जेन्ना आमी अशें म्हणटा आमकां तोलकारूय तशें कोत्तात की ना, आनी तुमचे भाव भयणांकूच तुमी सलाम करशात जाल्यार दुसऱ्यां परस चड तुमी कितें कोत्तात? ऑन बार दिली गो अशें कोत्तात की ना. म्हणटोच जसो तुमचो सर्गीचो बाप सुपून तशें तुमी सुपून जावंक जाय. आमी दिसा दिसपटे सुपून जायत वता. आमी एक दिसाचें काम न्हय तें, 2 दिसांचें काम न्हय तें, पूण म्हयन्याचें आनी वर्सांचें काम तें. बरो जावपाचें, सुपून जावपाचें काम म्हयन्याचें आनी वर्सांचें काम तें. एक दिसान जायना तें. पूण वी हॅव टू प्रॅक्टीस. पिणान बांद जेजू सांगता तें आमी प्रॅक्टीस करूंक जाय. हें देणें आमकां मिसांत मागुया. Fine, Gyoya, C23, page number 36, C23. म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता असलें जा म्हूण मागुया. तुझ्या कांदे बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमे आमच्या नाते पवित्र शुभेच्छा गावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. देवा आमचे बापा, तुजे मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता. ताचे वरी आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्माक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्यांचें पसणां गरजेचें जेवण खाण सदांच आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमची सव्य आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा, सर कडेन आनी सर्तें क्रिस्ता मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तेजो नव शब्दा वरवीं सगळे रुचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमकां आमचो तारो करून तें ताका पाठयलोय.
पवित्र आत्म्यावरी आंकवामरी चौधरी ताणें कूड घेतली तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुसा आपले हात विस्तारून ताणें कोश मरण सोंसलें आनी मरणांत जैत व्हरून पुनर्जिवंतपण उगडापें केलें. अशी ताणें कुशी पाडली आनी पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली. देखून देवतान समेस भक्तां संगाती मोहिमेच कितन एकाच तळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबारांचा सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संवसार पडला तुज्या नांवे गोवान उंचरगीक तुका जय जय सर्वेस्वराचे नांव येता तांकां जय उंचरगीक तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून मागता. जावं ते आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कुडी आनी रगत. आपलीच कुशेन कोश मरोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेज परी जेवण जातूस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सास्तीक कोराचें रगत, पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हजें उगडासा कोरात. भावार्थाचो गुटपूर गोठुया. सुम्याची सुवाळी होऊन लोकांता, आनी एकाची प्रेमियता, तिले भावी तुवें भगवान येसू, आमी तुजें मरण करता. बापाच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपण उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोव केली तुका दिन वाचता. आनी जेज कुडार गो शेवतिल्या आमा सुमेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले पयसो बेचो उगडास कर आनी लेव आमचे बागेवन बापा, फिलिपनार आमचे गवळी बापा, सिमा आमच्या आदारी गवळी बापा, सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका आपीत मोगान वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमचे भाव भयणीची काकूट कर. ताका दिसता गो ते मेल्ल्या समेस्ताक पुडजुडीत मुखार मोपणे फाव कर. आमा समेस्ताची दया करून मागता. आंकवाय मरे देवाची माई संगाती भाग्योन जुजे जपोती, भाग्योन दोत्ता, भाग्योन जेवास आनी सूर्य काळी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची संगाताची महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगाता, त्या जेजुताय पवित्र आत्म्याचे एकपणां दर बापा सर्व वंदन आनी बेगो तुका सासनाच्या सासनाक. आमची पातकां बगोस अशी आमी दुसऱ्यांची पातकां बक्षिता. ज्या मापान आमी बक्षिता ते मापान देवाचें भोगसणें मेळटलें. भावार्थ जाय वस्तू स्वत मानूंक आनी करूंक आमकां वाड दी म्हणून सगळें आमच्या आपा म्हणया.
आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज येवं, तुजी कशी सरकार जाता सरळ जावं. आमचो दिसपटो गिराय जाता आमकां दी, आनी आमची इतलोल्यां तशी आमची पापां मागस आनी आमकां तंडेत पडूंक नाका. वायटांतले तूं आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दयाकडून जिवितां सवस्के आमकां दी सर्गीच्या सुखाक, आनी आमच्या सरोणराज जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवांशान ओतरेकतां तर आमकां उदार काकुतीन सर पातकां विसटोय आनी सर आकातांतली वाडटाय. कित्याक राजवटी पोरवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुमेस क्रिस्ता दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाळताय दीस गाव, आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकोडान सांबाळ. जशी येता राजवत चलयताय सासणांच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक माय मोगान आमी शांती दी. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढतले आमचे कागदूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढतले आमचे कागदूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ओ जेजू इद्या शिडी संवसाराचें पाप काडला. हे शिडीचे जेवणाक वांटो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी. सुमिया ते म्हज्या भितरेच्या म्हाका फावना, पूण तुज्या एका दुसऱ्यान म्हाका पलकी मेळ दिली. Evangelia D16, page number 55. D16. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता, आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजूं हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. प्रिचे बापा, तुज्या हातांतल्यान आमी घेतलां तें चिकूड रोगताचें जेवण जे सगळें आमच्या कोटाची खुणां हे जेवणा वरीं पयसुबेन काळजां मनाचो एकवट दिसान दीस वाडोय. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. E12, page number 84, E12.